Huta, huta praniya, sanda, sanda, sumsar maya, paat kuruni tia, volka Jesu raya. Sumsar ati tasu adar ati ankar ati tasu delpar taci padi Raulele Prachi Guru na paule Nidresa Gurule Zakru Sayastana बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबी आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, अतीर संसार, अतीर तसो आदार, अतीर हंकार आणि अथीर आमचो दळबार ही वतना आयकत आसतना ह्या संवसारा प्रास कितल्या सडीत मापान सर्वेस्परतय आमी आमचो भावार्थ दवरूंक जाय म्हण आमकां सर्वेस्पर परतून आज उडास करून दिता. ह्या सकाळी सर्वेस्परा मुखार आमी आसाव, ताचें आराधन करूंक आयल्या. ताच्या जेवणांत वाटेली जावंक फुडें सरतना ह्या घडये एक घडी भर दोळे आमचे दांपया, आमचे हात आमी जोडया सोम्या मुखार. आमी हंकारान चलिल्ल्यो घडयो, आमचो दळबार चलोवन चलिल्ल्यो घडयो उडासा हाडया. सोम्याच्या सक्तेचेर चड पातळी दवरनासतना आमचेरच आमीच सर्वस्व म्हणले परी सरलेले घडितां आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. एक हलतें काळीज आमकां दी सोम्या म्हण आमी मागया. काळजांतां दुखतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेमत्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तूं सुतें कनवळेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जिवंक आमकां करपा दी आनी कुशेन उर्बेवंत बाबार्थांत घट आनी प्रितीमोच्या मोगाच्या करण्यांनी तीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी वडून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप.
सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचे विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपल्या काळी सर्वेस्परतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारी तसो परिणाम तो भोगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या खड्ड्या जाग्यान कोणूच वस्ती करिना त्या खाऱ्या भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कापटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पम हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती माजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतार हें. देवाचे उदुखार. सर्वेस्पराचे बर्व उसलोलो मनीस बागी. सो कोण कोट्यांची भूत घेवन चला नासता, नसत्यांचे वाटेर रावा नासता. अधर्म्या संगी बसाया नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस राती नियाळता, तो रोस भागी. सर्वेस्पराचे बर्व उसलोलो मनीस बागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी. असोलो रूप निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच भावनान, हाणे हातीन घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचे बर्व उसलोलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचे बर्व उसलोलो मनीस बागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. देवाची उतर आयकून बोऱ्यांनी उदार काळजान सांबाळता आनी आपली तिरासाणीन फळ दितात, ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजूनो फरीजमाक सांगलें, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करन गमात करतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगला लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीक बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पातळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत. हांव ह्या उज्याच्या एकट्यांत हांव वडवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तण करीशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दीन म्हणालो, पुता, तुजे चिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळल्लें असो उडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा थावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदीत जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक थावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुज्या लागीं परतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येन अशें तो तांकां सत्राय दिवं. पण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं ना. अब्राहम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणीय एकलो तांचे सरशीं वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दीन म्हळें, मोयजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यार ते सतमरचे नात. देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. बाळू जिजुते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे दिसा एक धाकटो भुरगो मेळ्ळो. ताच्या आवय बापायनी ताच्या विशयांत एक ल्हानशें कंप्लेंट दिल्लें आनी तो मेळोवंक आयलो. विचारलें, कितें समस्या तुजो? भुरगो म्हणलो, हांव इस्कालाक वचना. कित्याक वचनाय? कित्याक म्हळ्यार म्हाका टिचर मारता. कित्याक मारता? कित्याक म्हळ्यार हांव होमवर्क करिना म्हणलो. तर हांवें सांगलें, होमवर्क करिना जाल्यार टिचरीन मारचें समा. कित्याक म्हळ्यार तिचें काम तें तिणें पळोवंक जाय. तूं शिकताय गे शिकना गे, तुका दिल्लें काम जबाबदारी करताय गे करना गे. तूं करनाय जाल्यार डिसिप्लीन करूंक जाय. ताका भुरगो म्हणालो, तशें न्ही. समस्या कितें म्हळ्यार म्हाका थोडे फावटी शिकोवंक मन येना. होमवर्क करीचें म्हूण बगना. थोडे फावटी म्हाका टेन्शन जाता. थोडे फावटी म्हाका रिलॅक्स करीचें म्हूण बगता. देखून हांव होमवर्क करिना. तितल्याक टिचरीन मारचें गे. टिचरीक फाबीर मत ना गे. म्हाका कितें सांगचें म्हूण बगोवंक ना, कळोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार भुरगो इतलो इनोसंट आसलो आनी ताचें आर्ग्युमेंट सारकें आसलें थोडे फावटी. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा, सदांय हांवें शिकत दिसता गे, म्हाका इल्लेशें रिलॅक्स करूंक ना गे. होमवर्क करीत दिसता गे हांवें सदांय. एक दीस म्हाका करूंक मन ना जाल्यार हांवें कित्याक तितलें टेन्शन घेवचें गे म्हणलें ताचें एक चिंतप. आनी तो म्हणटा, टिचरी तितली पाबीर मत ना गे म्हणून. आतां आमी टिचरी लागीं विचारलें जाल्यार ती कितें म्हणटली? ह्या भुरग्यांची पुरो पाबीर मत चिंतूंक गेल्यार फाल्यां सकाळीं ताचीच आवय बापूय येवन म्हाका जोर करता. कित्याक म्हळ्यार भुरगो फेल जाला, ताका शिकोवची जबाबदारी म्हजी. ताच्या वयल्यान मॅनेजमेंट म्हाका येवन जोर करता. कित्याक म्हळ्यार तुवें
तुवें बरे रिजल्ट हाडूंक नाय. आतां म्हजी पाप बिरमत कोण चिंता? तेचे सोमा तेन्ना मी त्या भुरग्याच्या आवय लागीं विचारलें जाल्यार आवय म्हणत हांव एका सकाळी 5 वरां उठोन सगळें काम सक्कड न्हिदून आसले वेळार कोणाकी आवाज करनासतना सुरू करता. सकाळचे नाश्तो जावंक पुरो भुरग्यांक उठोवन तांकां तयार करचें, ताचे उपरांत तांकां धाडचें, ताचे उपरांत हांवें ऑफिसाक येचें, थंय काम करचें सगळो दीस, ताचे उपरांत परतून सांजेर फाटीं धांवन येवचें, घरा रांदचें पुसचें, हें सगळें काम करून हांव न्हिदता रातचो जातात 12 आनी परतून सकाळीं उठोवंक जाय. घरांत सगळ्यांक हांव कितलें कश्ट करता म्हूण दिसता, पळयतात सगळं पळयतात, पूण एक काडी शिंत हांव तेशीन काण दवरचें नात. म्हजी पाप बिरमत कोण चिंता? ते सोडी आतां बापाय लागीं विचारलें जाल्यार तो कितें म्हणत? तो इतलेंच म्हणटा की हांव सगळो दीस रात म्हणले वरी काम करता कुटुंबा खातीर, भुरग्यांक पोसचे खातीर इतलें काम करता, रीण सयत काडलां आनी तें रीण बँकांतलें फारीक करूंक जायना. म्हज्या लागीं कितले कश्ट काडल्यार हे जायना म्हणटा आसतना हांवें आनी कोणा कडेन रीण काडलां आनी तें बरतें आसा. हांवें इतले कश्ट काडल्यार कोणें पळोवचें विचारचें नात, कितें करताय म्हणून विचारचें नात. म्हजी पाप बिरमत कोण चिंता? अशें हर एकले चिंतात, हर एक लागीं बघता दुसऱ्यान म्हजी पाप बिरमत चिंतोंक जाय. कित्याक सगळ्यांय आमी एका समस्यांत आसता आनी त्या वेळा हांव मात्र कित्याक इतलें कश्टोंक जाय, हांव मात कित्याक इतलें कश्ट जाता, कित्याक हेरांक म्हजे कश्ट दिसनात आनी म्हजे थंय कित्याक बिरमत पावनात असलें चिंतना भोवशा आमच्या थंय जायते फावटी आयलात. पूण सगळ्यांनी अशेंच चिंतल्यार कशें? कोणें पाप बिरमत चिंतचें तर? कोणी चड पाप बिरमत चिंतूंक जाय. भोवशा थोडे फावटी आमी चिंता कोणाक चड पाप बिरमत आसा की म्हळ्यार जो कोण मनीस ताच्या जिवितांत कश्ट जाला, ताच्या जिवितांत जायते कश्ट येवन तो जायते संदर्भांनी निराश जावन ताचे उपरांत जायते वन जाला, ताका दुसऱ्याची चड पाप बिरमत आसा म्हूण चिंतूंक पुरो. अशें हें सत न्हय. कोण पोटभर जेवता वा कोण पोटभर जेविना, कोण बऱ्यान ल्हानतावन बऱ्यान वाडला, कोण ल्हानतावन कश्टांनी वाडला, सगळ्यां थंय पाप बिरमत आसाचें म्हणून ना. कोणा थंय निजाय की पाप बिरमत आसता ह्या विशयांत आमी नियाळ करतना जेरेमिया प्रवादियाच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता कोणा थंय पाप बिरमत आसा? जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर फाटी येता आनी ताचेरच विश्वास दवरता ताका मात्र पाप बिरमत आसता. हांव म्हज्या ल्हानपणांत हांव कितल्या कश्टांनी वाडलां, म्हाका शिकोवंक अवकाश नासले, हांवें कितें कितें करून शिकलां, म्हाका काम मेळनासलें, हांवें कितले कश्टांनी काम करून वयर आयलां. तसले मनशाक बिरमत आसा म्हूण सांगूंक जायना. पूण जो कोण हांव कश्टांत आसल्यार निराशांत आसल्या वेळार कोणाक ना कोणाक धाडन सर्वेस्परा म्हाका वयर काडला म्हणून पाती येता, कोण सर्वेस्परस सदांच म्हजे सांगात वगलेन आसा म्हणून जी येता, तसल्या मनशाक हेरांक पळयतना पाप बिरमत दिसता, नाजाल्यार ना. कशें? हाका दाखलो कितें? एक बरो दाखलो हांव तुमकां दिता. 15 सोल्ल्यांत अब्राहम आसा. केदाळ तो सोदोम आनी गोमोरा नाश जाता म्हूण आयकता की ताका ओगेस्राव येत आसलें, ताचें काम पळोवन ओगेस्राव येत आसलें, ताका देवान बेसावां दिल्ली, ताका देवान दुसरो जागो दिल्लो, ताका जाय तितलें सगळें दिल्लें, ताचे इतलें ओगेस्राव येत आसलें. जशें आमी करता. कोणें समस्या आसल्यार सयते फावटी आमकां आमचेच समस्या आसात, आमकां आमचेंच काम आसा आनी परतून ताच्या आनी कोणाच्या अंत वचून पडोवन आमी कित्याक कश्टाचे. पूण अब्राहम कितें करता? अब्राहम वगैरे रावना. अब्राहम देवा मुखार येता आनी विचारता, बापा जर तांच्या मदें एक 50 बरे मनीस आसती जाल्यार तूं तांकां सोडतलो की तांकां नाश करचो नाय न्ही? आनी देव जाणा हो मनीस म्हजो, हो मनीस म्हजें थंय सदांच रावंक आश येता आनी हाका हांवें विसला, त्या देखून ताचें काळीज पळयल्लो देव ताच्या लागीं सांगता वय जायत सोदोम आनी गोमोरांत तें कोटीन शहरां जाल्यार तांचे मदें 50 बरे मनीस मेळ्ळ्यार हांव तुजें उतर आयकता. आनी अब्राहम सोदता आसात की 50 मेळना ताका. फाटीं धांवन येता आनी विचारता, हांव 40 आसल्यार काय तूं तांकां नाश करचो नाय न्ही?
ते म्हणटा जायत 40 असल्यार सांग म्हाका सोदता 40 मेळनात 30 परतून विचारता 30 जण असल्यार परतून सोदता 30 मेळनात 10 जण मेळ्ळ्यार 10 जणी मेळनात अशें अब्राहमाची गरज नासली पाबीर मोचींची पूण अब्राहम चिंता जर सर्वेस्परान म्हाका इतल्या बऱ्यान येदोळ सांबाळला तर ताची दया आनी एकल्यान अनुभव करूंक जाय आनी ताचे थंय फाटी येवंक जाय देखून तो देवा म्हाका धांवता आनी विचारता 10 जण बरे मनीस मेळ्ळे जाल्यार ताका बचाव करचे गे पूण थंयसर 10 जणी मेळनात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमकां एक ग्रेस्त मनशाचे मागणे आमी आयकता तेय मेल्या उपरांत जीव आसतना न्हय मेल्या उपरांत ग्रेस्त मनीस अब्राहमा लागीं भोवमान विचारता अब्राहम बापा म्हजी बिरमोत शींत म्हजी जीव थंड करीशें लाजाराक पुणी हांगा धाड मोगाच्या भावानी भयणी संवसारांत आपूण खावन पियेवन आसुल्लो आपणाक जाय तशें तो जियेतलो सकट ताचे थंय आसलें ताका वेळ आसलो ताका जायती सकत आसली जें कितें बरें करियत असलें ताका करूंक अवकाशी आसलो आनी ताचे थंय सकत आसली जाल्यार ताच्या मेजा मुखार पडून आसले एका मनशाक ताणें पळोवंक ना ताचें गणनें करूंक ना वा ताचे विशयान ताणें चिंतूंक सयत ना कडेन जावन ताणें कितेंय ताका उपाद्र करूंक ना पेट्याक धाडूंक ना वा भायर लोटून घालूंक ना पूण जाल्यार त्या मनशा विशयांत हाच्या लागीं कितेंच भोगणां नासलें ते विशेष हाच्या लागीं कितेंच भोगणां नासलें तो आसा गे ना गे कांय फरक पडोंक ना आनी आतां तो म्हणटा दयेकर्न त्या मनशाक धाडन म्हजी इल्लीशी मिण्ट बिरमत पाव अब्राहम कितें जाप दिता आतां अब्राहम सांगता तुवें बिरमत पावच्यो सर्व वाटो बंद करून हांगासर आयलाय जें कितें तुवें करूंक जाय आसलें तुवें करूंक नाय तुजेर बिरमत पावची तसली वाट आसली एकच तो लाजार पूण ती वाट बंद करून हांगासर आयलाय तितलें मात्र न्ही खंयसर तुका उतरोवन तुज्या मेजांत वचून मुखार वचून तुवें एक हात मुखार व्हरून एक उंड्या कुडको दिल्लो जाल्यार तूं आज बचाव जातो आसलोय पूण तेंय तुज्यान करूंक जावं ना आनी आतां ताणें उतरोवन तुजे सरशी येवचें तें बिलकुल सादना तशेंच हो मनीस खाली हातान आसलो खावंक पियोवंक कांयच नासलें त्या वेळार तुज्यान कितें म्हणी करूंक जातें आसलें आतां तूं लाजाराक कितेंय करूंक आशयताय जाल्यार तें जावचें ना मोगाच्या भावानी भयणी ही जावन आसा गत निमाणी गत त्या ग्रेस्त मनशाची देखून बिरमत पावचें कोणाक हें साध्य आसा कोण सर्वेस्पराक वळखता कोणाक सर्वेस्पराची भिरांत आसा देव भिरांत आसा तो मनीस हेरांची पाप बिरमत चिंता एक फावटी आमी आतां सगळें हें सडीत दिसून येवचें ना तुमी हें पळयलां आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा भायर हर एका म्हयन्याक पडले परी रस्त्याच्या देगेनी खणयो घोंटाले तुमी जाणात एक फावटी टेलिफोनाचे एक फावटी आनी खंयचे म्हणून वायरां घालूंक हर एक फावटी खणटाले ते वर्सांत 3-4 फावटी खणलें तुमी पळोवन आसूंक पुरो आनी एक दीस थंय भायर रस्त्या देगेर कोडून आसची मनशां थंयच एक व्हडलें घर आसलें गेट उक्तीक आनी भितर आयली आनी भितर आयिल्ली पळोवन थंयची स्त्री भायर आयली आनी रागान ताका सम्मा गाळी हेटूंक लागली गाळी हेटून हांवें थंय बोर्ड घाला पेटे आसात भितर येनाकात म्हणून हांवें बोर्ड घाला जाल्यार तुमकां दिसना भितर येनाकात म्हणून सांगल्यार तुमकां समजना तुमकां कोणें हांगा भितर सोडलें म्हणून जोर करतना ती म्हणाली आमकां इल्लें उदक दी पिवंक आनी फुरफुरोन ती म्हणाली ह्या फावटी लास्ट आनी मुखार भितर सरल्यार हांव पेटो सोडता तेणी त्या मनशांनी कितेंच म्हळें ना तिणें कितेंय कश्टांनी उदक दिलें उपरांत ती पियेली ती भायर गेली आनी हें एक 6-7 वर्सांचें भुरगें तेची धूव पळयत आसा ते गेले उपरांत हे भुरगें आवय लागीं म्हणालें मम्मी म्हजो डाडा परगांवांत आसा न्ही तो थंयसर अशेंच काम करता गे तिका समजलें जें कितें त्या भुरगें सांगता आनी त्या उपरांत दनपारांचे जेवाणी तिणें कर त्या कामाच्यांक वाडलें म्हण मोगाच्या भावानी भयणी बिरमत पावोवंक आमी खंय कोणाक व्हड मनशांक सोदून कश्टांत आसल्यांक सोदून वयची गरज ना आमच्या घरांत
आमची भाऊ भयणी आसात कितलेशीं वर्सां जावन आमी पळयता तांणी कश्टांचे आमी पळयता कितें कितें केल्यार तांचें जिवीत वयर येवंक जायना जावं पुरो एकलोच भाव एकली भयण आमच्या कुटुंबांत आसा सक्कड बरी आसा तो एकलो ती एकली कश्ट जाता कितें कितें केल्यार ताचें जिवीत वयर काडूंक ताका जायना तरी पूण जायते फावटी आमी चिंता हांवें कित्याक वचोंक जाय तो कश्ट काडून दी ताच्यान कितें करूंक जाता करून दी तें ताचें काम पूण आज सोमी आमकां विचारता इतलेंच तुका हें दिसता मो तर तूं पयलें एक मेट काड जावं पुरो आमी जायत्यांनी असली जायतीं बरीं कामां केल्यात कोण कश्टांत आसा आमचो स्वभाव म्हण न्ही आमची शेजारा जावं पुरो जायते फावटी बरें करूंक आमी गेल्ले आसा पूण हाचे रिजल्ट थोडे फावटी आमकां विरोध रावल्ल्यान आमी चिंता आनी फुडें असल्या मनशां थंय आमी वचोंकूच नजो कितलें बरें करूंक आमचें थंय बरें मन आसल्यार तो मनीस जर अनउपकारी जाता तर हांव बरें करूंकच वचना देखून म्हणचें पाप बिरमो तूं आमचेच थकी येवची साधना ती येवंक जाय सर्वेस्पराच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या बळान देखून कोण देव भिरांतीन चलता देवाची भिरांत आसा ताचे थंय मात्र पाप बिरमो तूं येवंक साध्य आसा जावं पुरो तो मनीस अनउपकारी जाला जावं पुरो जें कितें बरें हांवें केलां तें बऱ्या मनांत ताणें स्विकार करूंक ना म्हजो फायदो सुटला म्हजो फायदो उठयला पूण परतून सर्वेस्परा मुखार हांव रावतना हेच सवाल म्हाका परतून येवचें तुवें तुज्या भावाक कितें केलें तुज्या भयणीक तुवें कितें केलें गरजेंत आसतना आनीकल्याक तूं कितल्या मापान पावलोय हें उतार म्हजें थंय विचारचें सोडल्यार तुका ताणें मोस केलो गी तुका अनउपकार म्हण दाखयलें गी हें उतार सोमी विचारना कित्याक सोमयान म्हळ्यार इतलेंच जें कितें तुवें तुज्या भावाक ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका केलें त्या देखून तें कितलेय फावटी जावं दी उदार म्हण आमचें थंय येजें जाल्यार तें सर्वेस्पराच्या बळान येवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या बळान येवंक जाय कित्याक ताचे तावन मात्र बरेंपण येता आमचें तावन कितलें म्हळ्यार आमचें काळीज घातकी आनी आमचें काळीज निश्ठूर आमचें काळीज जायते फावटी आमच्याच विशयान चिंता सोडल्यार हेरा विशयान न्हय आमच्या बरेपणा विशयान चिंता सोडल्यार हेरा विशयान न्हय आनी हें बरेंपण हेरा विशयान चिंतचें बरेंपण हेजें जाल्यार तें सोम्यातावन येवंक जाय देवाचे भिरांतीन येवंक जाय देवाचे भिरांतेन सदांच वाडोवंक सोम्याचो आदार आमी मागया आनी जें कितें बरें म्हज्यान करूंक जाता त्या मट्टान ल्हान मट्टान जावं पुरो तें करूंक एक उदार मन सोमी आमकां दिवं दी म्हण मागया म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात कनवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमचे तणवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भयलें प्राजिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं
तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमन दवरतले हांव. अशें आमचे मस्तीचेर आमी सयत व्हरतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकां सुणें करून गरजे वतांक आदार दिवंक फावतले हांव. हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी करता. Puvitra, 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 dal paransu सर्वेस्पर्तो सगळ्यांनी तुमचा बदला तुझ्या वैभवान. ओंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जय. ओंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हे वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा सगट परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवस्ताची चरणी तुझे ख्रिस्ताचे चूड लाय सोचिया. ख्रिस्ताचे चूड, ख्रिस्ताचे चूड, आमची चढवण करचे ख्रिस्ताचे चूड. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रत्येमचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तान तुजी दया कर म्हणून मागता. आमकां आमच्या देवाची माया संगाती, भगवान तुजे तुजो निश्कळपती, भगवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मेळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेसू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुम्यान शिकल्ले मागणे आता आम्ही सांगता म्हणून म्हणूया. आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज चमके, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेक आमकां तुज्या उदारका खुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्यार सुरती तुझी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. तुझी सुवास. एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुझे उदरांचे म्हाका फोवना. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सायबा देव तूं म्हजो तुका हांव तुझे
जिवा प्रसरती तुझो आमुक्ता उठार मोच्या स्तुती तुझी सदानी गायता जालुय सोम्या मुसो आधार तुझी उल्लासता उजव्या हातात धरलाय म्हाका सावे तुझ्या रावता जेजू जेजू तुका येताय येतू दितू तुझी ससा जेजू जेजू तुका येताय येतू दितू तुझी ससा. प्रार्थया. देवा आमच्या मगाळ बापा, तुझ्या बलिदानात आणि जेवणात आम्ही वांटो घेतला, ताचो फळ आमचे जिणयेंत वर असो कर आणि बऱ्या गुणांनी करण्याने अधिक थीर जावं दी, हे आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दयेकन बसात. येवच्या हप्त्यांत आमी येवजण केल्ली रितीर 13 तारखेतान 15 तारखे म्हणसर आमी येवजण केल्ली. थोड्या कारणा निमती ही रितीर रद्द केल्या. मुखल्या दिसांनी ही रितीर परत आमी येवजण करतले आनी तवळ तुमकां रितीरचे 9 दीस आमी तुमकां अनाउन्स करतले. इन्फंट जीसस श्राइन आनी ग्लोब ट्रॅव्हल सांगाता कडसून मे म्हयन्यांत इस्रायल गांवांक पवित्र प्रयाण आनी तशेंच युरोप गांवांक पवित्र प्रयाण आमी आसा केला. जर तर कोणाकी मोन आसा तर 3:30 वराक तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें आनी तुमकां आमी 3:30 वर दितले. ह्या म्हयन्यांत हर एक ब्रेस्तारा आनी तशेंच हर एक शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आनी हर एक आयतारा सांजेर 5 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सरू बिरव्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमच्याय सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे प्रागाच्या बाळका जेजूचे नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जिजू मनशांचो मनशांचो इश्ट जावचो येयलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक पयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. येणाऱ्या शिकेलो जेजू मैत्री म्हणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जिजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची ते सवा ह्या वेळार सर्वेस्परांत उबारया. अपराजिताच्या काळार मागणे उपास आनी दान धर्म करतना सम्याक आनी की सडीत लागीं जावंक सर्व रितीचे डिस्ट्रॅक्शन्स सर्व रितीची अडकळ्यो पयस करूंक सम्याचो आदार मागया. आमच्या कुटुंबा भितरच जायते समस्या आसूंक पुरो. संपूर्ण कुटुंबाच्या सांद्या भितरच एकामेका मनस्ताप नासमाधान भक्षणे नासतना जिवचे हे सगळ्या समस्या जावंक पुरो आमकां सुटका जाय. एकामेका समाधानान जिवंक जाय म्हणलें आशित हांव पूण आमच्यान कस तें आसा. ह्या घडये आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून मागया.
भुरगीं आनी थोड्या दिसांनी परीक्षा खातीर तयारी करते आसात. तांकां शिकोवंक बरी मोत, तांकां जाणवाय आनी उडासाची सकत तांकां मेळ्ळो म्हूण मागया. कामाच्या सुज्ञेर आसच्या मोव भयणी पासत ह्या वेळा मागया. जांबरो हांगासर वापर गांवांत कामा खातीर सुज्ञेर आसात. बरें काम मेळच्या पासून फुडार तांणी बांदून हाडचे पासून सुमयाचो आदार तांचेर मागया. कालच्या दिसा स्त्रियांक सुद्दां समय आचरण केलो. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व स्त्रियांक ह्या वेळा बाळू जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. घरांत तशेंच भायर विविध जाग्यांनी वावर करचे स्त्रियो, कुटुंब बांदून हाडच्याक दीस रात वावरच्यो स्त्रियो, भुरग्यांचे जिवीत आनी भविश्य वृता करूंक वावर करच्यो जायत्यो स्त्रियो, आमी पिडेन पडतना कश्टांत आसतना आमची इजतान घेवच्यो स्त्रियो, आमची जावय भाऊ भयणी बाळू जेजू तांचेर आशिर्वादांनी घाल. आशिर्वाद तांकां ह्या दिसा दिव. भलायकी समाधान आनी जें कितें बरें काम ते करता तें बऱ्यान आनी की फुडें वचोंक तांकां आदार आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या आयच्या दिसा तांचो ह्या कडेन उडास काडया. हांगासर करमलगुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसत, सर्व भाव बसत मागा. प्रार्थया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाज्या पितरान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हार बेसांव दिवंक कलोला आसता. तुका पाती मारतेला सवेस तांकां नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बरं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवा सुपोत मरी जालो. नमान मरी कृपेन बरले सिमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देव सपोत मरी चलो. नमान मरी कृपेन बरले सिमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देव सपोत मरी चलो. नमान मरी कृपेन बरले सिमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या विचार काळजाचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरले मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार दी. उतरागान मागची कृपा आमकां देव दी. काड आमच्या वयले सर्व कस निरासपण तुजी कुमोक आनी बजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरण विचार सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिवन सांगता आमी म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हड उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्ण दिला. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फाती तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाची मारी खात सगळ्यांनी विस्तारून दी. सगळ्यांक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज सोडूं दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळू जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया.
स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सभे राबो आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो राबो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो राबो आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो राबो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राबो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक नामांची सुबाका सर्गीच्या तारुका उगडी गायता वायच्या दिसा मनशांच्या पुसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मनशां पळसांतून सोडून आयलो आतां उपरांतले आमकां वयर काडले लांबी कायेंची येलो तुपल्यातय उदार जालो सैताचो मुकूट सोडलो नामांची सुबाका सर्गीच्या तारुका व्हंकली गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पुसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुगाळ पुत्रा सोबे आंकवार मोरये आशिर्वादी आमकां बापाचे पुताचे पवित्र